केंद्र सरकाराचो 2030 मेरेन 500 गिगावॉट ग्रीन उर्जा तयार करपाचा उद्देश आसा। सध्याची उदरगत पळयली जाल्यार गोंय हे टार्गेट 2029 पुराय करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। परवरे जाल्ले कार्यावळीत मंत्री ढवळीकार उलयताले। हे कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान आंगणवाडी सेविकांक इंडक्शन कुकटॉपांचे वाटप केले, तशेंच 650 आंगणवाडींक इंडक्शन कुकटॉपांचे वाटप करतले अशें मंत्री सुदीनान ह्या वेळार सांगले। पणजेची दुकानां फोडिल्ले तिगांय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड। बिरेस्तारा पणजेची 4 दुकानां फोडिल्ले तिगांय चोरांक शुक्रारा पणजे पुलिसांनी रिमांडा खातीर जिल्लो सत्र न्यायालयांत व्हेल्ले। बिरेस्तारा राती दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक पणजे पुलिसांनी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली। चोरांची नांवां मुस्काकीन मुर्सालीन दासना, महम्मद सुहाशीद आणि महम्मद चोटे हे चोर मूळ उत्तर प्रदेशाचे असून तांचेर वेगवेगळे गुन्यांव नोंद आसा। दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या ह्या चोरांक पुलिसांनी सांपळेर वचून फक्त 10 वरांनी राधानगरी कोल्हापूरच्यान अटक केली। सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनाचो हवालदार नितीन गांवकाराका चोरांची वळख पटली। त्या उपरांत ह्या तिगांय चोरांक धरपाक पणजे पुलिशेक यश आयिल्लें। गोंयच्या काजूबियांक म्हयन्या भितर जीआय नामांकन मेळटलें अशें रान महामंडळाचे अध्यक्षा दिव्या राणेन सांगलें। जीआय नामांकन मेळ्ळ्यान लोक भायले काजू गोंयचो काजू म्हणून विकपाक शकचे नात आनी गोंयच्या काजू बियांची उत्पादकता वाडटली अशें दिव्या राणेन सांगलें। पणजी शारांत येवपी पाटो पूल दुरुस्ते खातीर शुक्रार 11 ते सोमार 14 एप्रिल मेरेन सकाळी 10 उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या मार्गार येवपी गाडयांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळयल्या। बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुला वयल्यान पणजे शारांत वचपाक बंदी आसा। जड वाहनां जीएमसी दोनापावल मिरामार ह्या दिकेन पणजे शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान काडला। पूल बंद केल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी दिश्टी पडली। परवरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या आयपीएल बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात मूळ मध्य प्रदेशातले विजय कुमार मनवानी आणि सुदेश कुमार ओटवानी सयत अस्तंत बंगालातल्या मुसा शेख ह्या तिगांकूय अटक केली। तांचे कडल्यान 7 मोबायल फोनांसयत एक लॅपटॉप मेळून 2,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला।
म्हापशा अलंकार थिएटराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या सुपरमार्केटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांचे लुकसाण जालें. तशेंच सामानाचेंय बरेंच लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा. देवादेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. दर्यादेगांचेर गुटखा थुकप, टाउट्स आनी भिकाऱ्यांचो वाडटो आंकडो पळयलो जाल्यार पर्यटन क्षेत्रांत खर नेमांची गरज आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडचो न्हय हाका लागून आपणे मुख्यमंत्र्यांकडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटर स्थापन करपाची मागणी केल्ल्याचें लोबोन सांगलें. पर्यटन क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांनी नेम आनी कायदे पाळचे अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें. महाराष्ट्राक जोडपी मावळिंगे वाठारांतल्या पुर्तुगेज तेंपावयल्या चामरकोंड पुलाची सध्या वायट दशा जाल्या. हो पूल कमकुवत जाल्ल्यान ताका धोको उप्रासला. हो पूल नव्यान बांदचो अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या. केपें कराळी रस्तो मरणाचो सांपळो जावन रावला. वोल्तार रस्तो उशीर आशिल्ल्या कारणान अपघात जाता. ह्या वोल्तार सुरक्षे खातीर कसलीच उपाय येवजण काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. संबंदीत प्रशासनान हे समस्येचेर बेगोबेग लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठलापूर सांखळी हांगा सुरू आशिल्ल्या चैत्रोत्सवात वांटो घेतलो. बिरेस्तारा राती मुख्यमंत्र्यांची विठ्ठल रखुमाई देवळांत हाजिरी लावन श्रींचें दर्शन घेतलें. उपरांत लागींच आशिल्ल्या अपर्णा देवी राणे हांच्या वाड्याक भेट दिली. त्या वेळार राणे आनी मुख्यमंत्र्यांचो सत्कार केलो. मजगतीं दर वर्सा प्रमाण मुख्यमंत्र्यान अंदूय चैत्रे निमतान फेवरेट आयस्क्रीमीचो घोस्त काडलो. चैत्रोत्सव हो सांखळेंतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव तशेंच गोंयांतलो एक नामनेचो उत्सव. ह्या उत्सवान वांटेकार जावपाक गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान लोक येतात. चैत्रेचें खाशेलपण आशिल्लो वीरभद्र नाच पसून खूब नामनेक पावला आनी ताच्या खातीर लोकांची चड गर्दी आकर्शीत जाता अशें उद्गार मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार काडले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कासाक रानात गेल्ल्या अडवय 70च्या हेमंत देसायाक फार लागून दुर्दैवी मरण आयलें. ताच्या वांगडा आशिल्ल्या अभिजित देसाय एका वाळपो पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फॉरेन्सिक टीम आणि पुलिसांनी घडणूक थळाची वचून पळोवणी केली. कासाक वापरिल्ले पिस्तूल पुलिसांनी जप्त केला. वास्को बोगदाच्या IMS या शिक्षणिक इन्स्टिट्यूटाच्या हॉस्टेलांतल्या 100 विद्यार्थ्यांनी चिकन बिर्याणी खाल्ल्यान भलायकी गंभीर जाली. या इन्स्टिट्यूटान शिकपी खुबशे विद्यार्थी संस्थेच्या हॉस्टेलांत रावतात. या विद्यार्थ्यांक बुधवारा दनपारच्या वेळार चिकन बिर्याणी दिल्ली. कांय वरां भितर विद्यार्थ्यांची भलायकी इबाडपाक लागिल्ल्यान वास्कोच्या खासगी हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर दाखल केले. सध्या तांची भलायकी स्थिर आसा. या प्रकरणाची मुरगांवचे उपजिल्हाधिकारी भगवंत करमली आणि दखल घेवन बिरेस्तारा मुरगांव पोलीस स्टेशनाच्या निरीक्षकाक चौकशी करून अहवाल दिवपाचो निर्देश दिल्यात. ही घडणूक वीख बादेक लागून काय दुसऱ्या कारणाक लागून घडलें हे अहवाला उपरांतूच स्पश्ट जातलें. ही घडणूक ताडार येतकीर अन्न आनी वखदां प्रशासनान त्या हॉस्टेलाचेर रांदचे कुडीची तपासणी केल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले आणि गोंय तशेंच हेर राज्यांत नामना आशिल्ले शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराईचो नामनेचो जात्रोत्सव अंदू 2 मे सावन सुरू जावन 4 दीस कौलोत्सव जातलो. ही जात्रा म्हळ्यार गोंयकारांची जिवाभावाची जात्रा आशिल्ल्यान चड करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेकड्यांनी धोंड तयारेक लागल्या. देवीचे धोंड व्रत स्विकारून उपास आनी सवळ्याक पाळो दिवन मंगलमय वातावरणात देवीची भक्ती करतात. 5 दीस कुशीक रावन सवळ्याक पाळो दितना देवूळ न्हंयची देख तळे वा सैमीक झऱ्या धोंडा खातीर उबारतात ते माटोव हांगा 5 दीस व्रत करतात. अग्निदिव्य पळोवपा खातीर मध्यान राती व्हड गर्दी जाता. 5 दीस लाखांनी भावीक शिरगांवां भेट दितात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी वाराणसीत सुमार 3,880 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या कामाचा शुभारंभ झाला. या खर्चाअंतर्गत वाराणसीची मुळावी बांधावळ, शिक्षण, ऊर्जा, भौशिक सेवा आणि सांस्कृतिक संरक्षणांचेर भर दितले अशें कळटा. मजगती या प्रकल्पामदी वाराणसीक हेर शारांकडेन जोडपी पूल, फ्लायओव्हरांचें काम जातलें. ऊर्जा क्षेत्रांतूय भर दिल्ल्या कारणान सुरळीत विजेची सेवा दिवपा खातीर सब स्टेशनांय उबारतले. शैक्षणिक क्षेत्रात गरजेची अशी पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरदार वल्लभभाई पटेल सरकारी कॉलेज, 356 लायब्ररी आणि 100 अंगणवाडी केंद्रां लेगीत उबारतले अशें कळटा. राष्ट्रीय स्टॅटिस्टिकल ऑफिसान जाहीर केल्ल्या कामगार बळ सर्वेक्षण अहवाला प्रमाण देशांत बेरोजगारीचें प्रमाण मातशें उणें जाल्लें आसा. बायलां तशेंच दादल्यांच्याय बेरोजगारी प्रमाणांत उणाव पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या अहवाला प्रमाण ग्रामीण भागांतल्या बेरोजगारीत उणाव जाल्लो आसा. हाचोच अर्थ ग्रामीण भागांतल्या लोकांक रोजगार मेळपाक लागला. दर एका क्षेत्रांत आतां तांकां प्राधान्य दिवपाक लागिल्ल्यान हो बदल दिसून आयला. मात शारांतल्या बेरोजगारीच्या प्रमाणांत खंय तरी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. मात जर अशाच पद्दतीन लोकांक तांच्या पसंतीचें काम मेळ्ळें तर बेरोजगार तरणाटे खचून वचचे ना. प्रजासत्ताक दिसा 2026 जाहीर जावपी पद्म पुरस्कारा खातीर नामांकन 31 जुलय मेरेन उक्ती आसा. 15 मार्चा सावन उमेदवारांची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. ह्या खातीर नामांकनां आनी शिफारसी फक्त राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर ऑनलायन मेळटली. पद्म पुरस्कार, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे देशातल्या सगळ्यात उंचेल्या नागरी पुरस्कारांमदी आसात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ, वैजकी, सामाजिक वावर, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, भौशिक व्यवहार, नागरी सेवा, वेपार आणि उद्देग अशा वेगवेगळ्या मळांचेर वावर केल्ल्यांक फावो जातात. वाडट्या कुपोशणाक तोंड दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या खर यत्नांतल्यान 8 ते 22 एप्रील मेरेन पोषण पखवादाची 7वी आवृत्ती बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान सुरू केला. अंदूची ही मोहीम 4 मुखेल विशयांचेर लक्ष केंद्रीत करतली. सुरवातीच्या पयल्या 1000 दिसांनी आवय आनी अर्भकाक बरें पोषण ट्रॅकर ॲपाचो प्रचार, कुपोशणाचेर आदारीत व्यवस्थापन, भुरग्यां मदीं स्थूलताय आडोवपा खातीर भलायकेच्या दृश्टीन प्रोत्साहन दिवपाचें कार्य हातूंतल्यान करतले. वाडट्या गरमेत कुडींत उदकाचें प्रमाण कमी जावन डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना अशा वेळार टेट्रापॅकात मेळटात ते ज्यूस पिवच्या बदला फ्रेश वा ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाक पसंती दिवप बरें. ताज्या फळांचो ज्यूस पिल्यार आंगांत गरजेचें हायड्रेशन आनी उर्जा मेळटा, जाका लागून वाडट्या उश्णतायेचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. ताज्या फळांचो ज्युसाचें सेवन केल्यार शरिराक म्हत्वाची पोशक तत्वां, अँटीऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आनी मिनरल्स मेळटात, जाका लागून आमच्या कुडींतलें उदकाचें प्रमाणूय कमी जायना आनी गरमेत शरिराक दीसभर घटमूट रावपा खातीर मजत जाता.
भारतात कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसाक लागून सध्या चडशे लोक त्रस्त आसा. ह्या दुयेंसा आड उपचारांचेर सरकारान आता भर दिल्लो आसा. आता मेरेन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन येवजणे अंतर्गत 67 लाख कॅन्सर दुयेंतींचे उपचार करप चालू आसा. तर ह्या येवजणे अंतर्गत आता मेरेन 13,000 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. पुराय देशभरात कॅन्सर दुयेंतींचेर वेळचे वेळार उपचार जावचे म्हणून 770 जिल्लो केंद्र, 233 कार्डियक केअर युनिटां, 372 जिल्लो डे केअर केंद्रांचो आस्पाव आसा. कॅन्सर हो नॉन कम्युनिकेबल दुयेंस जरी असले तरी लेगीत बदलते जिणेशैलीक लागून या दुयेंसाच्या दुयेंतींनी दुपेटीन वाड जायत चल्ल्या. पुराय देशभरात 19 राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट्स आसात. तेरा लाख 86,150 ॲलोपॅथिक दोतोर आणि 7,51,768 अभ्यासकांची आयुष भलायकी केंद्रात नोंदणी जाल्ली आसा. तेन्ना आता दोतोरांच्या संख्येन बरीच वाढ जाल्ली आशिल्ल्याची म्हत्वाची माहिती राज्यसभेत दिल्ली आसा. तातूंत देशभरात 131 नवे वैजकी महाविद्यालयां लेगीत सुरू जाल्ल्याचें कळटा. हाचो लाव देशभरात बरी भलायकी सेवा प्रदान करपा खातीर जातलो अशें कळटा. लोकांक मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक त्रास जातालो. ताका लागून चांद्रा पुलीस स्टेशन जावचें अशी थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. देखून ह्या वाठारांत पुलीस स्टेशन उभारपा खातीर आमी यत्न केल्यात. तशेंच हें पुलीस स्टेशन जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. देखून हें पुलीस स्टेशन जातलें अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान कुंकळचो आमदार युरी आलेमावान सांगलें. बिरेस्तारा युरी आलेमावान अधिकाऱ्यांसयत प्रस्तावित पुलीस स्टेशनाच्या कामासंबंधी चांद्रा पळोवणी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 75 देशांचेर लायिल्ल्या आयात शुल्काक 90 दीस स्थगिती दिल्या. तांच्या यांच्या लागून भारता सयत जगभरातल्या देशांनी सुटकेचो श्वास घेतला. जाल्यार चीनाक मात कसलीच सूट दिनासतना ट्रम्पान तांचे वेले आयात शुल्क 104% वेल्यान वाडून 125% केला. चीनान लायिल्ल्या 84% आयात शुल्काच्या प्रत्युत्तरात अमेरिकेन ही कारवाय केल्या. भारताच्या इतिहासातलो काळो दीस आशिल्ल्या 26 नोव्हेंबर 2008च्या दहशतवादी हल्ल्याचो मास्टरमाइंड तहव्वूर राणाक 15 वर्सां उपरांत भारतात हाडलो. 2008च्या दहशतवादी हल्ल्यात अमेरिकन नागरिकांसयत 166 लोकांक मरण आयिल्लें. पाकिस्तानी अमेरिकन दहशतवादी कोलमन हेडलीचो तो सहकारी आशिल्ल्याचें कळटा. तहव्वूर राणा अमेरिकेत अटक जाल्ली उपरांत भारतान ताका चवकशे खातीर दिवचो अशी मागणी अमेरिके कडेन केली. अमेरिकेन ही मागणी मान्य करून ताका भारताक दिवपाक हयकार दिल्लो. ते उपरांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी ताका हाडपाक अमेरिकेत गेल्ले.
भारतीय रेल्वेन 2024-25 वर्साच्या आर्थिक वर्सा उल्लेखनीय मायलस्टोन हुपलो. या वर्सा सुमार 7,134 रेल्वे कोचांचे उत्पादन केल्ले आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा 9% वाड पळोवपाक मेळ्ळी. हातूंत चडशा नॉन एसी कोचेसांचो आस्पाव आसा जे सामान्य लोकांक उपेगी पडटात. भारतीय रेल्वेन सध्याची वाडटी गरज पळोवन हे उत्पादन केल्ले अशें कळटा. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानात जाल्ल्या महत्वाच्या बदलांक लागून दरेकल्याच्या हातांत आतां दीस रात मोबायल हो पळोवपाक मेळटा. ल्हान आसूं तरण्या पिरायेची आसूं वा जाणटी सगळ्यांकूच ह्या मोबायलान आपल्या जाळ्यात उरलां. वा दीसभर ह्या मोबायलाचो उपेग केल्यार तुमच्या दोळ्यांचेर ताण हो येतलोच. ते भायर रातच्या वेळार जर न्हिदच्या पयलीं खूब काळ तुमी फोनाचो वापर करता आसत तर हाका लागून इन्सोमनिया सारखे दुयेंस जावपाची शक्यताय त्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. मनशाक न्हीद ही खूब म्हत्वाची आसता. मोबायलाच्या उपेगाक लागून न्हिदे कडेन आतां लोकांनी फाट केल्ल्यान दरेकल्यान दीसभरात मोबायल फोनाचो वापर हो मर्यादीत करचो जेणे करून फुडाराक जावपी भयानक परिणामांपासून तुमी स्वताची राखण करपाक शकतले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह.